मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. महामार्ग बांदकाम कामगार सोंसतात त्रास. रावपाक ना धड शेड, रावतात कापोदीपना. संडास नाशिल्ल्यान वयतात उक्ताडार. कुशीच्या स्कुलाक भलायकेचो धोको. सारजोरा जिमाच्या उपकरणाची अवतिकाय. 15 वर्सां आदलो जिम आसा तशाच तसो. वेस्ट बंगालातलो समीर ट्रेनी पोनाक येवन जालो आगताक खल्लास. वेर्ना कांसुवा वाठारात रेल्वेच्या धपक्यान घडली घडणूक. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फाटली 15 वर्सां सावन जिमाची उपकरणां सारजोरा नुवे भाटात पडिल्ली आसा. 2010 ह्या जिमाचे उक्तावण जाल्ले. आता ताची अवतिकाय जाल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. 2010 जेन्ना कुंकळचो आमदार जोके आलेमांव आसलो आनी तो UD मिनिस्टर आसलो आनी त्याच बरोबर ज्या हांगचो जो जिल्हा चेअरपर्सन आसा तो क्लाफासिओ डायस आसलो आनी त्या टायमार क्लाफासिओ डायसान हांगचो जिल्हा मेंबर आसलो तो आनी त्या टायमार तेणे ही जी शाळा आसा ही एक सायडी बालवाडी आसा. शाळेची 3 रूम आसा आनी तेतूंत एक सायडी बालवाडी आनी एक सायडीक जिमाची अरेंजमेंट केल्लो आनी तो सुद्दां 2010 आनी त्या टायमार हेजें इनॉग्रेशन केल्लें. आनीक आयटम जे जिमाचे आसात ह्या हितूंक तांकां दिल्ले पूण वायट दिसता की ते आयटम जे आसात ते आज पर्यंत यूजच जाले ना. फक्त कोट्या मारून दवरले कितलेशे लाखाचे जे जिम करपाचे आयटम आसात ते हांगा सामके लायंग पडोन आसात. हांगा ह्या सालजोरा हितूंक ह्या शाळेक ती यूजच जालना. फक्त कॉळमेन गेले कडेन भितर आयटम आसात. आमी मागतात आनी लोकूय मागतात की बेगीच्या बेगीन हे करचे म्हणून यूज करचे ताके भुरग्यांक बरें हेल्थ मेळची म्हणून. सारजोरा पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या शाळेक जिमाची उपकरणां दिल्ली. तेवूय 2010. उपकरणाचो वापर केन्नाच जालोच ना खंय. आतां पळयल्यार थंय थोडीच उपकरणां उरल्यात. तांचो उपेग भुरग्यांक जातलो वय वेळच सांगतलो. जिम आतां तिचे जिम ना तातूंत थोडेचे पार्ट्स आहात आतां कोणाक फायद्याचे कांयच खबर ना. आनी हांव कित्याक जिम घातलेलो आनी ताणें कोणाचे अंडर आहा तो कांयच खबर ना. तेन्ना हांव जाणा ते भाशेन आयकलां ते भाशेन जिल्हा पंचायतान तो जिमाचे इक्विपमेंट दिल्ले पूण ताचे कोणाचे हँड ओवर केले ते आमकां खबर ना. कित्याक हांव पंचायतान 5 वर्सां सरपंच आसलो आनी 5 वर्सां मागीर पंच आसलो. हे 10 वर्सांक ते जिमाची केन्ना कोणाच तातूंत आमकां इश्यू वाडूंक ना आनी ताजेर केन्नाच भासाभासूय आमचे हितून जावंक ना. सो हांव नकळो तो कोणाचे अंडर आहा तो. 2010 तेजें इनॉग्रेशन जाल्लें आनी त्या टायमार हे दिल्ले तांकां इक्विपमेंट 2010 पूण आजुनूय ते तशेंच लायंग आसा सामकें. हांवें ते पळोवंक पळयना जे जिम सारकें पूण ते इज इट इन अ वर्किंग कंडिशन आय डोंट नो. इक्विपमेंट आसतले पूण म्हाका दिसना ते सगळे इक्विपमेंट आसतले वेले आसतले थोडे. हे पब्लिकाचे पयशे पब्लिकाक जाय तशें घालूंक जाय. पब्लिकाक फायदो जाता तशें घालूंक जाय. न्हय अशें जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा कोण हें करता ताका फायदो जाता ताचें कमिशन मेळटा तशें करूंक उपकारना. जे लोकांक फायदो जाता पब्लिकाचो पयसो तो पब्लिकाक फायदो जाता तशेंच जावंक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. वेस्ट बंगालातल्या समीर ह्या 23 वर्सां पिराच्या तरणाट्याक वेर्ना हांगच्या कांसुवा हांगा रेल्वेच्या धपक्यान मरण आयले. कोंकण रेल्वे पुलिसांनी पंचनामो केलो आनी कूड दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या शवगृहात धाडली. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते मडगांव कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशन जे आसा थंय आसात आनीक ह्या मडगांव कोंकण रेल्वे पुलिसांनी आज एक केस रेजिस्टर केले कडेन आसा. ती म्हणली जाल्यार वेर्णाचो स्टेशन मास्टर जो आसा हेणे कंप्लेन दिली की एक बॉडी जी कांसुवा हांगा वेर्णा बोगद्या भितर पडले कडेन आसा. ही खंयतरी रोखडे कोंकण रेल्वे पुलीस जे आसात PI सुनील गुडलर वो त्या स्पॉटार गेलो आपल्याल्या टिमी घेवन आनीक रोखडेच इन्फॉर्मेशन जे आसा हे SP हरीश मडगेकराक दिले. त्याच बरोबर DYSP जो आसा राणे एकाय तेणी इन्फॉर्मेशन दिले आनीक ते त्या स्पॉटार गेले. स्पॉटार वयतर तांकां एक भुरग्याची जो एज अरावंड 23 ते 25 वर्सांचो आसतलो हेची बॉडी थंय पडली आनी ती सामके रेल्वेक आपटोन या रेल्वे पोंदा पडोन ती सामकी स्मॅश जाल्ली
मनीस वळखपा म्हणटा येनासलो म्हणटरेक तेणी सगळे पंचनाम केलो आनी बॉडी जी आसा ही सद्याक ऑस्पिशियोच्या मॉर्गां हाडून दवरले कडेन आसा. जेन्ना ही इन्क्वायरी करता तेन्ना तांकां एक कळ्ळें की जो भुरगो मेला हो समीर महातो म्हणटा वेस्ट बेंगलाचो. आनीक हे तांकां इन्व्हेस्टिगेशन करता तेन्ना कळ्ळें म्हणल्यार रोखडेच तेणी आतां वेस्ट बेंगलाक तेंच्या घरा कडेन ह्या थंयची पुलीस स्टेशनार ते इन्क्वायरी करपाक तेणी सद्या चालू आसा. आतां पळोवचें पडटलें की हो भुरगो मेलो कसो, गाडये आपटोन मेला काय तो रेल्वेच्या वतना पडलो, कित्याक असली जायतीच्यो गोश्टी आसात ह्यो ह्या दिसान जाल्ले कडेन आसा. हेचे पयलीं सुद्दां की रेल्वे चालू आसतना दाराकुशी बसतात आनी वाऱ्यान खंय तरी पडटात, ना जाल्यार कोण तरी येता आनी असो हात लायता आनी तो पडटा. म्हणूनच आमी मागतात की हेचें इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून मागता. आनी त्याच बरोबर PI सुनील गुडलर जो आसा हो सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन करता. अजुनूय ह्या टायमार सुद्दां तो त्या स्पॉटार आसा. आतां पळोवचें पडटलें की ही एक्सिडेंट काय ही सुसायड काय एका कोणी उडयला हे आतां पुलिसेन कोकण रेल्वे पुलीस जे आसात हेणी पळोवचें पडटलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. महामार्ग बांदकाम कामगारांक अमानवी परिस्थितीत रावचे पडटा. फोंडेच्या फार्मागुडींतल्यान त्रासदायक देखावे मुखार आयल्यात. कामगारांक निवारो ना, संडास ना, मुळाव्यो सुविधा नात. फकत कडप वतात तात्पुरते प्लास्टिकाचे तंबूत रावचे पडटा. आनी शिक्षणीक संस्थे लागसर उक्त्या सुवातेर शौच काडिल्ल्यान व्हड हुस्को निर्माण जाला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आतां फर्मागुडी आहा, फर्मागुडी GVMS कॉलेजी कडेन, आनी हे कॉलेजी कडेन तुमी पळयात फाटल्यान आमचे झोपडे आसात पूण तांकां रावपाक सारकी हें ना, कित्याक तांकां जस्ट प्लास्टीक घालून तांकां झोपडी बांदून दिल्ली आसा. हे ह्युमॅनिटेरियन रायटाचेर तांकां जर कांयच दिना तर कसलो कॉन्ट्रॅक्टर हो. हे कॉन्ट्रॅक्टरान तांकां बरी सोय दिवपा जाय पूण हांकां कॉन्ट्रॅक्टरान कांय सोय दिल्ली ना. आनी ती म्हणटा ते बरोबर आठवड्यांतल्यान 2 ते 4 दीस तांकां काम मेळटा आनी तांचें कशें जातलें. ताका लागून हे काम करपाक भायर हाडटा लोकांक, भायर सिटीच्यान लोकांक कामां हाडटात पूण हांकां हे गरीबाक सारके गरीबूच करून दवरतात. तुम सब कितना फैमिली है अभी? हाँ हाँ काम करने वाले 9 आदमी हाँ और 3 बच्चे. तुमको इधर गर्मी नहीं होता अंदर? होता है. हाँ देखो आप हमारी बात को समझो. इसके पास हम 4-5 साल काम करते थे. हाँ और ये फर्स्ट बार झोपड़ी बना के दिया, नहीं तो रूम देता हम लोग 6 साल हुआ काम करते. पहली बार झोपड़ी दिया है, नहीं तो रूम देता था. अभी 7-8 महीना हुआ तुमको इधर है. आप इधर पे हम लोगों को 3रा महीना चालू है. कोई और लेबर था वो लोग गया, हम लोग नया लोग. हाँ लेबर आता जाता रहता है. ऐसा हम जानवर को भी नहीं रखता है. हम जानवर को भी अच्छा रखता है घर में, हमारा ऐसा नहीं रखता है. अरे गोवा का नाम ही लेके तो हम MP. हाँ और गोवा में अच्छा काम करके ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टर भी गोवा का नहीं है और गोवा का ऐसा कभी नहीं करता है. वो अच्छा रूम बीम देता है. ये तुम्हारे केरला का कॉन्ट्रैक्टर है. विराज आमी हांगा पळयतात हांगा झोपडी जाल्ली आसा. ते कोण काम करता खबर ना. आनी GVM कॉलेज आसा. कशें पळयतात तुमी हेजेर? एक हांव 7-8 म्हयने जालो हें पळयतां आनी सांगपाक म्हणल्यार ह्याच कॉलेजी प्रोफेसरान म्हाका रिक्वेस्ट केलो विराज कितें तरी कर म्हणून. कारण हांगा जे तुमी दिसता हांकां रावपाची वेवस्था केल्या, ही वेवस्था अशी करपाक कॉन्ट्रॅक्टरान केल्या. हांगा रोड्साचें काम चालू आसा. आमी सपोर्ट करता डेव्हलपमेंटाक बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द ह्युमन बिंग. हांगा ही गरीब कामगार आपल्या खंयच्या गांवच्यान पयसून येता पूण ताका रावपाची वेवस्था जाय. तेचे मुतारकी संडासाची अवस्था हांगा कांयच ना. तांच्यांनी सांगलां बाय आमी थंय जंगलान खंय तरी वता म्हणून. तुमी पळयतले की म्हाका बाथरूम जंगल हांगा सगळें उदक गटरान सोडलेलें आसा. आनी हाच्या कारणान एक जातलें कितें की हांगा रोगराई पसरतली. हांगा कॉलेजीन ल्हान भुरगीं येता शिकपाक, तांचे जीव वचपाक शकता. जे प्रोफेसर जे स्टाफ आसा तांकांय कितें तरी जावपाक शकता. तेन्ना गोवोरमेंटा कडेन मागणी आसा, स्पेशली बाबा प्रमोद सावंत ह्यो द पीड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, की अशा कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट दिवचे पयलीं ताका नॉर्म्स घालचे की जे कामगाराची वेवस्था वेवस्थीतपणे जावपाक जाय. खंय तरी तांकां बरे जाग्यार रावपाची, तांच्या सगळे तरेचे न्हावपाचे म्हण, संडासाचे म्हण, मुतार सगळ्या वेवस्था थंय जावपाक जाय अशी म्हजी मागणी आसा. सोय जावपाक जाय तांची. हय दीस इज ह्युमन रायट्स म्हणटा पळय ते तांकां दिवपाक जाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सुभाशीश गोयकार आणि भक्तीपय बाळगी. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव.
IMDन येल्लो अलर्ट वाडयला. 3 एप्रिल मेरेन पावस आनी गडगडाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच कांय वाठारांनी खर वारे घोळपाचोय अदमास आसा. दक्षिण तमिळनाडूचेर सक्रिय आशिल्ल्या चक्रीवादळाक लागून हो परिणाम जातलो. सध्या तरी 3 तारखेमेरेन पावस निश्चित आसा, पूण ते उपरांत चक्रीवादळ कसो फुडें वयता ताचेर अदमास आदारून आसा. बुधवारा पयलीं परिस्थिती अप्रत्याक्षीत आसा. मंगळारा पावस पडूं येता. पावस कायम. IMDचो 3 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट. 3 एप्रिल मेरेन गडगडाचो पावस. दक्षिण तामिळनाडूचेर चक्रीवादळाचो अदमास. मंगळारा मळबांत धाडटली कुपां. मंगळारचे तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस. कांय कडेन गडगडाचो पावस. घोळटले वादळी वारे. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो अज्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.